कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या, एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता, एकाच काळजान तुजो मोग करता, एकवटान जियोंक रेखता. एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या, एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता, एकाच काळजान तुजो मोग करता, एकवटान जियोंक रेखता. पवित्र स्नानान आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं कर आमकां पवित्र केलाय. पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन सासणी जिवीत आमकां जोडून दिलाय. एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या, एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता, एकाच काळजान तुजो मोग करता, एकवटान जियोंक रेखता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचेय सवे आसो. ओएसिस 2024 साक्रामेंताचे कृपेन आनी बरवशाचे वाटेन सोम्या सांगी सोमकोंक आमच्या शेवटा कुशीन आमी हांगासर आसात. मरुभुमीच्या अनुभवांत हांव न्हू, ओएसिसच्या अनुभवाक सोमी आमकां आपयता, जिविताचे यू टर्न करूं. आमच्या सोम्याची कृपा ह्या मिसा वेळा मागया. आमकां सगळ्यांक सोम्याच्या गूण करचे सक्तेचो गरज आसा. सोम्याक सांगया आमकां आपड, आमकां गूण कर. आमच्या मरुभुमीच्या अनुभवांत हांव ओएसिसाक जिवीत आसल्या कडेन आमकां व्हरून पावय म्हूण सोम्या लागीं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमी ना फावो म्हणलें वळखून सक्कड आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत पागेवून सदांच हांव कार्मेलीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आपल्या नांवान एकठांय जाल्ल्या मोदें आपूण आसतलो म्हूण तुज्या पुतान बसायला. हांगा आमचे मोदें तो आतां आसा म्हूण आमकां बगून दी. हे जमतींत नितीन आनी मोगान जियोवचे उपाय सोदूंक आमचे प्रयत्न सुफळ कर आनी सगळ्यो आमच्यो येवजण्यो, वाद विचार आनी थाराव तुज्या पवित्र आत्म्याचे कृपेन चलय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. San Paulan
सांपावलान रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. एकामेका थंय कायदे. एकामेकाचो मोग करचो ह्या एक रिणां भायर कोणायच्याय कसल्याय रिणांत तुमी रावा नाकात. कित्याक पेल्याचो मोग करतलो सगळे नियमशास्त्र पाळता. प्रद्वार करिनाका, जीवशी मारिनाका, सोरिनाका, पेल्याच्या वस्तूंची आशा करिनाका. हे आनी हेर खंयचेय उपादेश आसात जाल्यार तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. ह्या एक आदेशान ते समेस्त आटापल्यात. मोग पेल्याक कसलेंच वायट करिना. देखून माया मोगांत आसा नियमशास्त्राची संपूर्णता. हें सर चिंतना कसल्या वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा जाया. आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो. आमचें थारण आमी सतमंतूंक सुरू करतना आसलेलें ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा. रात खबर जायत आयली आनी दीस उदेंवसो जालो. देखून आमी खाळोकांतल्या खामाक पाट करया आनी उजवाडाची झुजां वाच्या नेसया. आमचें साल समकन दिसा उजवाडा जेतेल्या जनांक सहजल्लें जावन आसूं. पोटार दरपण वा बेबदेपण, कामाचार या बासकळपण, झगडी या मोसोर आमकां नाका. सोम्या जेजू क्रिस्तस तुमचें झुजां कावाज कशें आसा आनी कुडीच्या ओडण्यांक दादोशी करची चिंतना ह्या फडां सोण सोडा. देवाचें उतार हें. देवाची वडकार. आपल्या करारासो सर्वेस परा सदांकाल उगडास आसा. आपल्या करारासो सर्वेस परा सदांकाळ उगडास आसा. सर्वेस परा गितां गाया ताजे ओगली कुसारा. ताजी सर मात करया वर्णिया. ताज्या पवित्र नावान अभिमान बोगा. सर्वेस्पराक सोतेल्यांची काळजा संतोष बरी जावं. आपल्या करारासो सर्वेस परा सदांकाळ उगडास आसा. सर्वेस्पर आनी ताज्या पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावा. ताणे केल्ल्या सर्या विस्मितांचो उगडास काडा. ताणे उसारलेले न्याय निर्णय तुमच्या मोती खाडा. आपल्या करारासो सर्वेस परा सदांकाळ उगडास आसा. ताज्या सकरा अब्रामाच्या भुरग्यां बाळानो. ताणे मिसोन काडलेल्या इस्रायलाच्या संततीच्या नो. सर्वेस्पर म्हणटा तो सामसो देव. ताजी विधी नियमा
आख्या संसारार चलता. आपल्या घरार असो सर्वेस पोरा, सदा काळ उगडास असा. आपल्या घरार असो सर्वेस पोरा, सदा काळ उगडास असा. उभे राहूया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. उतर तुझे सोम्या दिवो मुझ्या मेठांक. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. ये या मुझे सरशी सोमेस तुम्ही कश्टतेल्यानो आनी वजन वावयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. मुझे जू तुमच्या खांदार घेया आनी मुझे लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळज असो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक मुझे जू वोवंक सुलभ, मुझे वोजें हळू. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, ओएसिस 2024 ह्या रेतिरेच्या संभ्रमांत आमी आसांव. संभ्रमांत आमी आसांव म्हळें हांवें. आनी आमचें ध्येय वाक्य हांगा फाटल्यान बॅकड्रॉपाचेर आमकां दिसता. साक्रामेंताचे कृपेन बरवशाचे वाटेन आमी चलया सोम्या संगी शेवटाक. आमच्या कार्मेलीत पाद्र्याबांनी हें टायटल ओएसिस म्हणलें बरें टायटल विंचलां. ह्या सगळ्या रेतिरेचो सार अंश ह्या एका शब्दांत आसा. तुमी डिक्शनरी काडल्यार ओएसिस म्हळ्यार कितें म्हूण सोदल्यार तातूंत अर्थ कितें म्हळ्यार मरुभुमींत उदक आनी जीव आसची सुवात. अ प्लेस इन द डेजर्ट वेर देर इज वॉटर अँड लायफ. संवसारी जिवितांत थोडे फावटी मरुभुमीचो अनुभव जाता. डेजर्ट एक्सपिरियन्स म्हणटा आमी. सक्कड आसुनी आमकां रितेंपण भोगता, एम्प्टीनेस, एकसूरपण भोगता, कंगल जाता, चंचल जाता, आत्म्याची मतीची काळजाची आध्यात्मीक ताण बागोवंक आशेता, पेकवणी जोडूंक हिलींग म्हणटा आमी आशेता, आनी सडवणदाराच्या झरींतलें संतोशान उदक काण तें पियोवंक आमी आशेता. देखून आमी हांगा आसा. ओएसिस म्हळ्यार अर्थ तोच. आनी ह्याच डेजर्ट एक्सपिरियन्स आनी ओएसिस एक्सपिरियन्साक पूरक जावन एक ल्हान घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां. मॅक्स लुकार्डो म्हणलो बरयणार एका बुकांत नो वंडर दे कॉल हिम द सेवियर म्हणल्या बुकांत हें घडीत बरयता. नीज घडीत हें आमच्या जिविताक लक्ती करया. ब्रेझिलाच्या एका हळ्ळेंत एक कुटाम ल्हानशें. मरिया आवय क्रिस्तीन वा क्रिस्तिना 15 वर्साचें 10व्या क्लासीत शिकचें. तिची धूव दोगांचनी. तांचें घर उबार गुड्यार, सादारण कार्मेल गुड्यार आसल्या ब्रीस.
आनी ह्या गुड्या तावनो तांकां शहर दिसता. आमकां हांगा तावनो राती मंगळुरा कडेन पळयल्यार बांदपान दिसतात, वीज दिवे दिसतात, संगीत दिसता, मनोरंजन दिसता. ह्या क्रिस्तिनाक येदाळे घरा तावन पळयतना शहराक येयिल्लें तेन्तेसांव टेम्पटेशन जाता. उबार थंयसर शहरांत उबार बांदपात, संगीत आयकता, फायर वर्क्स पळोवंक मेळटात, मनोरंजन आसा. देखून ते आवयल्याक म्हणटा, माय मम्मी आमी हें विकून थंयसर या न्ही, शहराक या न्ही, थंयचें लायफ कितलें बरें दिसता पळय. पूण आवयन म्हणचें, पुता परजळचे सक्कड भांगार न्हय, थंयचें लायफ जिवीत तूं नेणाय. आमी हांगासरस सादें घर आमचें, सादें जेवण आनी मांद्रेर म्हणल्यार बरी न्ही 2 समाधानांची येवया पुता. 4-5 हप्ते जाले, एक दीस सकाळीं उठतना क्रिस्तीन ना. आनी सोदता, खंय सोदल्यार परिसरांत क्रिस्तीन दिसना. आतां ह्या आवयक कळटा भविश्य हें क्रिस्तीन त्या शहरा कुशीनच धांवलां. शहराक वचून कालें करतलें 10व्या क्लासीचें शिकचें भुरगें, खंय काम करतलें. आवयक कळटा खंय वचोंक पुरो हें भुरगें म्हणून एक बॅग काडून घेता, बॅगान तिचे वस्तूर पॅक करता, धांवता बस स्टँडा लागीं. बस स्टँडा लागीं वचून एका फोटो स्टुडियो वचून तिचे फोटो काडटा आनी सबार कॉपीज करता त्या फोटोची आनी खाण घेवन रियो द जेनेरो ह्या कुशीन बसार पयन करता. आनी थंय पावलेंच खंय वेता गो थंय वचून हॉटेल, बार, नायट क्लब, प्रॉस्टिट्यूट वेश्यांच्या घरा वचून सोदून वेता आनी विचारता, म्हज्या धुवेक तुमी पळयलां गे? सक्कडी म्हणटा, तुजी धूव आमकां कोण म्हणलें गोत्तू ना. आनी ती कितें करता, तिचे फोटो काडटा, त्या फोटो फाटल्यान कितेंय लिखता, बरयता आनी थंयसर टेप मारन आरश्यार गी, बागलार गी, नोटीस बोर्डार गी, जर्नलार गी ती चिटकायता. आनी सोदून सोदून म्हणल्यार बरी 1 हप्तो सोदून निराशपणान फाटी येता. आनी 3-4 हप्त्या उपरांत हें क्रिस्तिना एका हॉटेलाच्या माळयेंत तावन देंवन ते आसा. ताच्या दोळ्यांत निराशा, काळजांत दूख जळकता, तोंडार हांसोना, डिप्रेस जालां, कंगाल जालां, होपलेस, बरवसोनातलेलें मुखामळ हें घेवन सकयल येता आसतना पयस एक पिक्चर दिसता, फोटो दिसता. आनी लागीं वचून पळयतना इल्लें फेमिलियर दिसता आनी वचून पळयतना ती फोटो आसली तिच्याच क्रिस्तिनाच्या आवयची, मारियाची. ती फोटो काडटा आनी खाण अशें फाटल्यान कितें बरयलां तें पळयत आसतना हे शब्द थंयसर बरयले, माय डियर डॉटर क्रिस्तिना, whatever you have done, whatever you have become, it doesn't matter. Please come back home. म्हज्या धुवे क्रिस्तिना, तुवें कितें केलां जाल्यारय परवाना, तूं कितें जालां जाल्यारय परवाना, दयाकन फाटी ये पुता. कुडीची विश्वांची तान बागोवंक गेल्लें क्रिस्तीन आध्यात्मीक तान बागोवंक आनी तें संतोश जोडूंक फाटीं घरा येता. ओएसिस 2024 आमकां ह्या रेतीरेक आयल्या म्हाका आनी तुका देव त्या आवय बरी म्हणटा, मारिया बरी म्हणटा, वॉट एवर यू हॅव डन, वॉट एवर यू हॅव बिकम, इट डजंट मॅटर, प्लीज कम बॅक होम. म्हज्या पुता, म्हजे धुवे, तुवें कितें केलां जाल्यारय परवाना, तूं कितें जालां जाल्यारय परवाना, दयाकन फाटी ये. हांव ह्या रेतीरेक कित्याक आयलां? हें बारी बरें जालें मो. 2 दीस जावंक गेले रेतीरेच्या पाद्र्या बातां सवाल विचारता म्हणून पुरो. वाय हॅव आय कम हियर? असर हें पळोवंक आयलां गी? सेन्सेशनल घडीत पळोवंक आयलां गी? वा क्रिस्तिना बरी त्या मरुभुमी अनुभवांतावन ओएसिसाच्या अनुभवाक सोम्याच्या झरींतलें उदक पियोवन तान बागोवंक हांव आयलां गी? जिविताचे यू टर्न घेवंक आयलां गी? हें सिरियस क्वेश्चन आमी विचारूंक जाय. थोडे फावटी आमी जना मरुळा, जात्रे मरुळा म्हणल्यार बरी येवचें आसता. नो नो नो, तुका एक पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टीव आनी पर्पज आसा हांगा आयल्याक. त्या मरुभुमी हांव चिंता सक्कड आमकां डेजर्ट एक्सपिरियन्स जाता. म्हाका जाला, हांव वयल्या वेळार तुमकां सांगता. ह्या मरुभुमी अनुभवांतलें सोम्याच्या ओएसिस वा झरींतलें उदक पियोंक साक्रामेंताद्वारे आमी हांगासर आसा. आयचे पयलें वाचपाक तुमकां आपोवन व्हरता. रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेमसो जालो, देखून आमी काळोखांतल्या कामाक फाट करया, उजवाडाचे झुजाकावाच्या नेश्या. आनी हिंच उतरां सांत आगोस्तिनाच्या जिवितांत यू टर्न हाडूंक कारण जातात.
सांत आगोस्तीन पयले सांतनातलो कुडीच्या कुशलकायेक लागून त्या कुशलकायेन बुडोवन गेलो. अकरेक एक दीस येता सक्कट ताका शुन्य दिसता, रितेन दिसता, पोकोळ दिसता, ताका एक डेजर्ट एक्सपिरियन्स जाता आनी तो यू टर्न करून म्हणटा, देवा, ओ गॉड, यू हॅव क्रिएटेड अस फॉर यू and our hearts are restless until they rest in thee. देवा, आमकां तुज्या खातीर तुवें रचलाय, तुजे ते विशय घेतल्या करीत आमकां विशय ना. टू लेट हॅव आय लव्ड दी ओ गॉड. देवा, तुजो मोग करतना मस्त वेळ जालो. हांव तुमकां सवाल विचारता आनी म्हाकाय विचारता, डू आय फील दॅट एम्प्टीनेस? डू आय फील दॅट वॅक्यूम, लोनलीनेस, स्पिरिच्युअल हंगर अँड थर्स्ट, स्ट्रेस, वत्तड, शिकपाचो वत्तड, कामाचो वत्तड, खाजारे जिविताचो वत्तड, सोशल मिडियाचो वत्तड? आयचो वांजेल सांगता, आर यू टायर्ड? तुका शुन्य भोगता? कश्टांतल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो म्हजे सरशीन या आनी हांव तुमकां विशय दितां. देखून सोमी म्हणटा, साक्रामेंताच्या कुरपेन सोम्या संगी चलया, निरासपणांतावन बरवशाक, काळोखांतावन उजवाडाक, रुदानांतावन गायनाक, पिडेतावन भलायकेक, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जायटी, बरवशा कुशीन आमी या. आज म्हाका नियाळाक एक गंभीर विशय दिला. हांव हे दोन म्हणसर उलयल्लें ह्या विशयाक पूरक जावन, कॉम्प्लिमेंटरी वा कॉम्प्लिमेंट जावन. आमकां दिल्लो विशय गरजेचो, गंभीर विशय, पूण आमी उलोवंक नरगंवस आनी लजेचो विशय. आमचें तें एक स्टिग्मा आसा, आमकां कोण्णा की उलोवंक नाका. आनी हांव सांगतां, आज आमी उलयना जाल्यार तो विशय फाल्यां आमी रडटले. हांव देखून म्हाका माफ करा, हांव थोडे संगती हे शर्मा वेळार सांगचे की म्हण तुमी सांगूंक पुरो. देखून पयलें तुमची माफ मागता. मानसीक भलायकी वा मेंटल हेल्थ, डिस्पेर, डिप्रेशन, सुइसायड ह्या बंदड्यांतले कशें भायर येवचें? बरवसो संवाद, संपर्क आनी साक्रामेंत ह्या अनवरांतले आमकां भायर हाडूंक शकता. देखून म्हजो थीम आसा, फ्रॉम सॉरो टू सॉंग, and from anxiety, depression and suicide to hope and life. For 10th ऑक्टोबराक आमी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आचरण केलो. हांव एक मेडिकल कॉलेजींत आसले वरवीं थोडे संगती सांगूंक शकता. ऑथॉरिटी न्ही म्हजी, डाक्टर न्ही हांव, पूण थोडे गंभीर संगती तुमच्या गमनाक हाडटा. त्या दिसा जायतीं प्रोग्रामां जालीं, अवेरनेस जालें मेंटल हेल्थ. WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन सांगता, आनी थोड्याच तेंपान इंडिया सगळ्या संवसाराचें सुइसायड कॅपिटल जातलें. येदोळ म्हजो डायबिटीज कॅपिटल जालां, कॅन्सर कॅपिटल जालां. इंडिया वील बी वर्ल्ड कॅपिटल फॉर सुइसायड. आनी विशेश तरान एमंग द यूथ, स्टुडंट सुइसायड्स हॅव इनक्रीज 64% फॉर द लास्ट 1 decade. आनी डिप्रेशनाचें हे स्टॅटिस्टिक्स लेटेस्ट न्ही, 56 मिलियन युवजण डिप्रेशनान कश्टातात. पूण आमकां कोणाक सांगूंक नाका. कोणेंय सांगलां, 17th century is an age of enlightenment, ज्ञानोदया. 18th century is an age of reasoning, राजांव. 19th century is an age of progress, and 20th and 21st century in which you and I live is an age of depression and mental patience. म्हाका दूर सांगात, आमी पिश्यांच्या संवसारांत आसांव गे म्हूण, युगांत आसांव गे म्हूण. इट इज ट्रू. आमच्या भारतांत मानसीक भलायके विशयान उलोवंकूच नाका, कित्याक ताका एक स्टिग्मा आसा. कोणी एकलो कावन्सिलाक गेल्यार, ताका पिशें लागलां, मंडो सामाना, आमी ओलायतांव, बोट जगतांव. सायकॅट्रिस्टाचे वयचें म्हळ्यार ताका पिशें लागलां म्हण तूं ओलावचें. म्हाका उडास आसा, हांव हायस्कुलाचो भुरगो आसतना आमच्या घरा लागींच बस रावलेंच देवले दोग तरणाटे झगडून पडटात. मागीर कारण कळ्ळें की तें समजालें म्हाका. तांणी उलयतना एकल्यान ताका म्हळें की नेनान कंकनाडी लेतोन पळय म्हणलें, घेतलेंच म्हणलें ताणें. ताका लढाय तांची. कंकनाडी म्हळ्यार एका तेंपार सायकॅट्री वा मेंटल पेशंट्स म्हणून मात्र आसलें. आज कंकनाडी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल इन तुमच्या गांवांत. पूण सायकॅट्री डिपार्टमेंट इज वन ऑफ दी ओल्डेस्ट इन मँगलोर, रादर इन सावथ इंडिया गे दिसता म्हाका. करेक्ट मी इफ आय मिस्टेकन. आमी दाक्तरा लागीं वेतना कशें वेतांव? लिपोवन वेतांव, काळोखाक वेतांव, मास्क घालून वेतांव, गुटान वेतांव. मोगाच्यान आतां वेळ आयला उक्त्यान उलोवचो, चिकित्सा दिवचो, कुटुंबान धैर्य दिवचो, जागृती हाडचो. हे अर्जंट अँड सिरियस मॅटर. हांव तुमकां थोडे केसीस सांगता, जस्ट वयल्या मार सांगता. तुमी पेपर वाचतात, TV पळयतात. आयका, थोडे संगती सांगता. मोबायल वापर नाका म्हूण सांगिल्ल्याक, शीक म्हणल्याक 7व्या क्लासीचे चलयेन जीव घात केलो.
पबजी खेळून मंगळुरांतलो एडिक्ट जावन सेकंड PUC भुरगो जीव घात करता. कोणाक रेफर करनाकात. परीक्षेंत रँक मेळोंक ना म्हणून पेरंट्साचे एक्सपेक्टेशन मस्त आसले म्हणून भियान ते जीव घात करता. बॉयफ्रेंड चीट केलें म्हणून ब्रेकअप जालें म्हणून 8th स्टँडर्ड भुरगे जीव घात करता. हांव घडण सांगना तुमकां एक काय म्हणटा एम्बिग्युअसली तुमकां सांगते आसा. 8th स्टँडर्ड 10व्या क्लासीचो भुरगो ड्रग एडिक्ट जावन जीव घात करता. 8th स्टँडर्ड बॉय पोर्नोग्राफी एडिक्ट जाता अश्लील पिंतुराक. बँगलोरच्या एका हायस्कुलांत तांच्या टॉयलेटांत बाथरुमांत कॉन्डम्स मेळटात. मंगळूर शहरांतले सेकंड PUC भुरगे अन्य धर्माच्या चेड्या संगता धांवता. आनी तुमी आसोंक पुरो देखूनच आयले वार 7th स्टँडर्डांत रिमोट प्रिपरेशन फॉर फॅमिली लायफ सुरू केलां आनी काही 2nd स्टँडर्डांत सुरू करचें पडटा कोण ना बिकॉज वी आर लिव्हिंग इन दॅट वर्ल्ड. 2nd स्टँडर्ड भुरगो एकलो त्या क्लासीच्या चलयेक मुस्ताके भितर तिळटा पीपिंग टॉम. आय सेड सेकंड क्लास म्हळ्यार 2nd स्टँडर्ड. हांव घडण तुमकां सांगना. आय एम स्पीकिंग द रियालिटी फ्रेंड्स. तुमकां 1-2 केस दिता. एलेक्स and social media addiction. 22-year-old college young man. High school antaka social media so gulam jata addict. Instagram, TikTok, Twitter. Istanso संपर्क आणि connectivity. सोकास तो सर वेळ करचिता एडिक्ट जाता. राती न्हिदाना भायर वसाना समाजान मेळना शिकपाचेर परिणाम जाता. ही बिकम्स अ लोनर ऑनलायनर उलयना जेविना. आनी टायमली इंटरवेन्शन बाय द पेरंट्स ह्या भुरग्याक वाचोवंक शकता. आनी एक केस सांगता. अनिता जर्नी विथ एंग्जायटी एंड डिप्रेशन. 28-year-old सॉफ्टवेअर इंजिनियर काम करता तें पूण ताच्या आवयक कॅन्सराची पिडा. ताका लायफ मॅनेज करूंक जायना. पर्सनल लायफ प्रोफेशनल लायफ फॅमिली लायफ आनी स्ट्रेस एंग्जायटी आनी होपलेसनेस बुकना न्हीद ना. कितेंय ताच्या फ्रेंड्सांनी कोलिगांनी ताका इंटरव्यून केल्ल्या वरवीं तें वाचता. हांवें जस्ट 2-3 केसीस तुमकां सांगले. तर म्हाका सुमी हांगा मस्त यूथ दिसतात. म्हाका युवा जण दिसतात. आय सल्यूट यू ऑल. ह्या रजेच्या दिसांनी तुमी इतल्या व्हडल्या संख्यान खंय बसल्यात की रुखां म्हळ्यार आंब्या रुखां म्हळ्यार थोडे म्हाका दिसूंक ते दिसनात पूण तुमी स्क्रिनार म्हाका पळयत आसात. वाय अमंग द यूथ व्हडा मदें आसा ते मागीर येता. वाय अमंग द टीनेजर्स. फॅमिली एनवायरमेंट फर्स्ट. थंयसर एकामेका वेळ ना कम्युनिकेशन ना मागणें ना तिदवणी ना. उडास दवरा आदल्या फावटी हांगाच हांवें मीस पेटयतना एक एक्सरसायज दिल्ली. तुमकां एक एक्सरसायज दिता. तुमी एक हात एक बोट उबारतात गी हें बोट उबारतात गी अशें उबारा गी उबारा पळय अशें सकळे ओके अशें सकल हाडा गी तुमच्या खाडकेर दवरा. आतां तुमची खाडकी खंय आसा. इन हें खाडकी तुमी हांगा घाले दवरलें. यू डीड वॉट आय डीड नॉट वॉट आय सेड. युअर चिल्ड्रन वील बी डुईंग द सेम थिंग वॉट यू डू नॉट वॉट यू से. जस्ट सिंपल तुमकां हांवें एक्सरसायज दिली. आनी तुमी वेळ दिनात देखून ही भुरगीं मोग दिनात देखून खंय सोदतात ड्रग्स ड्रिंक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पोर्नोग्राफी. पेरंट्स तुमी आतां वेळ दिना जाल्यार तुमची भुरगीं तुमकां मागीर वेळ दिना मागीर रडनाकात. सेकंड मार्गदर्शन ना देखून इश्टाची मार्गदर्शन सोशल मिडियाचें मार्गदर्शन रॉंग इन्फॉर्मेशन आनी एक्सपेरिमेंट करतात. हांव आयकतां न्यूरो मार्केटिंग म्हणलें आयले वार आनी रिसर्च करणे तुमकां कितें पळय पसंद येचें तें पयलेंच स्टडी करून तुमकां दितात आनी तुमी बोकयते आसतात खाण घेवन वता आसतात. तिसरें आतांची भुरगीं डेलिकेट एंड सेन्सिटीव ओवर प्रोटेक्टेड. पळया तांकां टफ जावंक तुमी शिकोवंक ना. 1-2 भुरगीं आसची चॅलेंजीस फेस करूंक वचना. सलवणी आयली आनी तांचें सेकंड ऑप्शन खंयचें गुत्ताय. सलवणी आयल्यार फर्स्ट ऑप्शन विक्ट्री. सलवणी आयल्या कुडले सेकंड ऑप्शन इज सुइसायड. माय डियर यंग फ्रेंड्स, failure is not the end of the road. It is only a bend of the road. It is not the end of the road. At the end of the tunnel there is light. सुरंगाच्या केरेक उजवाड आसा तो सुइसायड परिहार न्ही. there are plenty of other options. तिसरें इन्स्टंट टी वा कॉफी कल्चर आमच्या मदें डीप आनी इन्स्टंट. आमच्या युवा जाणांक आनी आमकांय आमी आसा पाद्र्या बी आसा सक्सेस्ट्रांय आसात. तक्षण फेमस जावंक जायचे नावार्थीक जावंक जायचे ग्रेस जावंक जायचे पॉप्युलर देखून रील्स करतात फोटोज घालतात. कितले लायक्स आयले की पळयतात कॉमेंट्स कितले की पळयतात. ग्रेस्त जावंक आड वांटो धरतात. कूड विकतात ड्रग्स विकतात सायबर फ्रॉड. लास्ट वीक एकली पेरंट म्हाका कॉल करता खंय म्हणून सांगना. दोगी दुवतीचे
सायबर फ्रॉडान इन्वॉल्व जावन लाखांनी रीण करून हांकां एम्बॅरेसमेंट हाडलां. कल हें परिहार घे म्हणून म्हज्या लागीं विचारत्यात, म्हाका परिहार दिवंक जावना. एडिक्शन, सोशल मिडिया एडिक्शन, ड्रग्स, पोर्नोग्राफी. आतां मादक द्रव्यां अंगडींत बाटल्यो, उदकाच्यो बाटल्यो मेळ्ळ्या बरी मेळटात आनी सुलभान मेळटात. शिकपा संस्थे लागीं ह्या गूढ अंगडींत मेळटात. हायस्कुलांचे भुरगे ड्रग एडिक्ट जाल्यात, चॉकलेटान आयस्क्रीमान घालून. आनी आतां हायटेक सेलिंग आसा, डार्क वेब म्हणलें, आनी होम डिलिव्हरी आसा. तुमी म्हाका म्हणटा पाद्र्याप खंय होमवर्क करना येयला, म्हाका खंय अनुभव आसा म्हण न्ही, हांवें आयकले आनी पळयलें, तुमकां सांगते आसा. पियर प्रेशर, सांगात त्याचें वत्तड. हें पळय आयका तुमी. एकलो चलो 10th स्टँडर्डांत आसा, ताजे फ्रेंड्स पुरो विचारता, तुका गर्लफ्रेंड आसा रे? तो ना म्हणटा. ते तमाशे करता ताका, यू आर ए गे, यू आर एबनॉर्मल. तें पळयलें ताका मस्त इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स जाता. हे पियर प्रेशर. वा चली एक मस्त बॉयफ्रेंड आसचें म्हळ्यार प्रायड. तुका कितले आसात, द मोर यू हॅव द बेटर यू आर. कितल्या जाणां लागीं तुवें लैंगीक संपर्क केलाय, द मोर यू हॅव द बेटर यू आर. दिस इज द पियर प्रेशर. बावटाच्या संगतींत आसक्त ना. राजांव फेथ म्हणलें हांव पळय, बावट म्हणलें तें 60 वयल्यांक, हांव 60 जालो पोर, 60 वयल्यांक मात तरणाटे चिंतात. इट इज नॉट सायंटिफीक, इज फेथ सायंटिफीक. प्रूव करूंक जाता, रिजन इज स्ट्रॉंग. देखून कितें करतात, तांचें रिजन इतलें स्ट्रॉंग जाय देखून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, चॅटबॉट, चॅट GPT, अलेक्सा म्हाका हें च्या हाडणें, च्या हाडणें अलेक्सा. आतां रोबोट्स आसात, रोबोटीक दाक्तेरात, रोबोटीक टिचरात, रोबोटीक पाद्र्या बी आयल्यात. आनी तुमी रोबोटीक पाद्र्या बोले की कुमसारा येतात कोण ना. तो कांय जोर करना न्ही, उडोल पाद्र्या पळय जोर सांगतलो पळय, जोर करना न्ही. रोबोटीक. हांव तुमकां एक घडी सांगता, आतां युथांचे टेंडन्सी घाले म्हळ्यार आय कॅन मॅनेज माय लायफ, आय डोंट नीड गॉड. एथेइझम, आय एम द बॉस ऑफ माय लायफ, इगो. हांव तुमकां एक घडी सांगता, तुमी आयकला कोण ना, कॅरिझमॅटीक रिट्रीट मस्त बडी आयकोनचे. जॉन न्यूटन म्हणलो 10 वर्सां आसतना ताच्या आवय सरता. ताजो बापूय एका तारुवार कॅप्टन, आनी ह्या भुरग्याक घरा सोडल्यार कोणी ना म्हूण बापूय ताच्या संगता तारुवार आपोवन व्हरता. ओ पूत बापायन स्टियरींग करचें, ऑपरेट करचें पुरा शिकता. 17 वर्सां प्रायर बापाय लागीं झगडटा. म्हजी व्हडली माय सांगतली, मिशे बन्नागा देश तो जुजी म्हूण, एरुकुता आडगना मरकता आडगना म्हूण. म्हाका सांगणी बारीक ग्रेस्त. ओके कितें करता, 17 वर्सां प्रायर ताच्या बापायक लढाय करून भायर वेता. देव ना, देव सरासर देव ना, मागणें ना. ताका एक काम मेळटा, एक कॅप्टन जावन. खंयचें कॅप्टन गुते तो, आफ्रिकांतावन अमेरिकाक गुलामांक सागसूचे शीप ताजो कॅप्टन जाता. हें बिझनेस जावनूच आसा. आनी एक फावटी ताचें तारू कठीण वादळाक सांपडटा, कठीण वादळ. आनी बुडता म्हूण जाल्ल्या उपरांत हो जॉन न्यूटन पयल्या फावटी कांय 7 वर्सां उपरांत दिमेर पडटा आनी मागणें करता, देवा म्हाका एक फावटी राख तूं, आनी म्हाका तूं राखशी जाल्यार गुलामांक सागसूचें बिझनेस हांव बंद करता, तुजो सासणाक गुलाम जाता म्हणटा. दिमेर पडोन मागता. आफ्टर सो मेनी इयर्स वारें रावता. आज तुमी पळय इतले जाण बावार्थान प्रकाश, ब्रदर प्रकाशा लागीं उलोवन आसलो, आमच्या क्रिस्तांवाचो कोंकणी उलोवचे लोक असो बावार्थ वंडरफूल म्हणलो म्हाका. आनी तांचे चॅनलां पळय, ताका 50,000+ कोंकणी उलोवचे, इंग्लिशाक 30,000-35,000 मातके. दॅट इज आवर फेथ. वो मागणें करता आनी म्हणटा, देवा म्हाका राख. शांत जालो वादळ. ताचें तारू पलतोडी पावलें, देंवलो, खांब सोडलें, सेमिनरी गेलो आनी सेमिनरी जावन वर्द मेळ्ळी. वर्द मेळ्ळ्या उपरांत तो ओल्नी म्हणल्या लागीं विगार जालो, नावाडीक रेतीर प्रसंगदार जालो. आनी ताणें बरयलें एक कंतार आसा, अमेझींग ग्रेस हाऊ स्वीट द सावंड that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. You know, trust in God. Amazing grace. देवाची विशेष कृपा येता, ती कृपा काम करूंक सोडा. आतां आमी सक्कडी एक मोल मापणी करया. युवा जाणां क्रिस्तिना बरी, आगोस्तिना बरी, जॉन न्यूटना बरी. कित्याक तें वॅक्यूम भोगता, एम्प्टीनेस भोगता, तान भोगता, डेजर्ट एक्सपिरियन्स भोगता. हांव थोडें तुमकां कारण दितां. आमी कितें करया म्हणल्यार, पेरंट्स गिव देम मॉरल सपोर्ट आनी इमोशनल सपोर्ट. ऑब्जर्व करा तुमच्या भुरग्यांक. तो उलयना, भायर येना, कुडा भितर बसता, न्हिदाना, शिकपांत परफॉर्मन्स ना. वेळार ती द्वी
आनी तांकां वेळ दिया. फर्स्ट तांकां प्रोफेशनल हेल्प दिया. आनी मुखार कावन्सिलर लागीं वेचे, सायकॅट्रिस्ट वेचे स्टिग्मा न्हय. आमी चिकित्सा वेळार दिल्यार मातसाद तुमकां स्पिरिच्युअल ट्रिटमेंट जाय जाल्यार पाद्र्याबा लागीं व्हरून वचा. हांगा कार्मेलीत पाद्र्याबाद खंयच्याय पाद्र्याबा लागीं. पूण तुमकां मेडिकल ट्रिटमेंट जाय जाल्यार प्रोफेशनल दाक्तेरा लागीं वा कावन्सिलरा लागीं वचा. वेळार ट्रिटमेंट केल्यार मात्र ताका परिहार मेळटा. अवेरनेस 3 A's उडास दवरया. अवेरनेस, एनालिसीस, एक्शन. काल हांव आमच्या अनुग्रह गवळी केंद्रांत आसलो. एड्युकेर आमच्या DSCचें उद्घाटन जाता आसतना ग्रायनल म्हळ्यार एका तरणाट्यान पेरंट्सांक आनी भुरग्यांक एक बरो टॉक दिलो. हे सायबर फ्रॉड, सायबर चिटींग हाचे विशयान. आतां मालगडी हांगासर आसात. पावस येता म्हण दिसता. बरें हांव मुन धरूंक गी. हांव प्राय जावन तुमच्या प्रायर येता आसतना मोगाचें न्हू, हें भुरग्यांक मातनें डिप्रेशन आनी वत्तड आनी स्ट्रेस आनी एंग्जायटी मालगाड्यांक ही आसा. प्राय जावन येताना एक सुरपण दुसऱ्यांक ओजें म्हूण बगता, नकलां करतात, इनसेक्युरिटी बगता, तरातरांचे मेंटल डिसऑर्डर. हांव तुमकां सांगता, इल्ले डिस्टर्ब जाल्यार बरें तुमी दिसता जाल्यार आयकूंक साध्य जाल्यार तुमी आयकया, नाजाल्यार हांव अखेर करतां. सॅड आनी पर्सन कांय आयडेंटिटी कार्ड ना. देखून त्या TCन विचारलें, बहुशा तुमी भिजतना हांवें उलयल्यार ताका अर्थ ना. आमी आनी एक फावटी ह्या विशयान नियाळ करया. इतलें सांगता, मेंटल हेल्थ पळय बारीक गरजेचें. तें नाका नाका म्हूण पयस करनाकात, ताका ट्रिटमेंट करा. आमी आतां मिसाचें बलिदान मुन दवरून या. काणयेचें गीत. तुझ्या पायांत दळा मानून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा घेवन आयल्या काणिको तुझ्या पायांत दळा दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पित हांव तुका गोवांचो मुच्या वावरात केलो प्रितुमे तो दिलो करतो आमच्या जिविताचो तुझ्या पायांत दळा मानून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपद वेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेमक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांच्या देण्यांचेर कणवळायेन दिश्ट घाल. तुज्या दोळ्या मुखार आमच्या लोकांक कितें बरें आनी फायद्याचें तें तूं आमकां दाखय. ते सगळ्या मनान वळखून घेवंक आमची मोत उजवाडाय आनी एकामेकाचेर विश्वास दवरून
दैरादी काळजांत ते उक्ते उसारूंक आमकां कोरपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हुकाय दोनी ती सोवानी आमच्या फायद्यासो. आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचताव जाल्यार ही तुजें समका आनी एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेताव. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायताव. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी घेता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. मागतां. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वी जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिताव. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवे आसो. माया मोगसो गुड जावन एकामेका शांती दिवी. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सुभागी. आदर्शचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. प्लीज थोडी ह्या कुशीन जेजू हांव तुका काळजांत घेता. संतोषान तुजे मासरगत सेवता. तुजे थंय जेजू आज हांव एक जाता. तुजेर
जेजुये तू काळजान बिडार कर या तण्याक तुका सेव सदा हांव आशिता आत्मो म्हजो तुका सदा नितत्रेता तुका सेव तो आतां लालेता जेजुये तू काळजान बिडार कर या तण्याक तुका सेव सदा हांव आशिता आत्मो म्हजो तुका सदा नितत्रेता तुका सेव तो आतां लालेता जेन्ना तुवें होंडो मोडून दिलोय गेया खाया म्हणून तुकाच भेटयलोय आत्म्याची कांजान उड्या तू आयलोय कुशीन कुळसार मरूंक तयार जालोय जेजुये तू काळजान बिडार कर या तण्याक तुका सेव सदा हांव आशिता आत्मो म्हजो तुका सदा नितत्रेता तुका सेव तो आतां लालेता जेजुये तू काळजान बिडार कर या तण्याक तुका सेव सदा हांव आशिता आत्मो म्हजो तुका सदा नितत्रेता तुका सेव तो आतां लालेता दिवसो हुंडो तूं जावन आसाय हर एक दीस ह्या हुंड्यान म्हाका पोसताय आत्म्याक म्हज्या सदा घटाय दिताय ससांची वीट तूं म्हाका भासयताय जेजुये तू काळजान बिडार कर या तण्याक तुका सेव सदा हांव आशिता आत्मो म्हजो तुका सदा नितत्रेता तुका सेव तो आतां लालेता जेजुये तू काळजान बिडार कर या तण्याक तुका सेव सदा हांव आशिता आत्मो म्हजो तुका सदा नितत्रेता तुका सेव तो आतां लालेता तुझे मसरगत सेवता तुझे थंय जेजू आज हांव एक जाता तुझे रस सोम्या पातयेव हांव रावता जेजू ये तू काळजान बिडार कर या तण्याक तुका केव सदा हांव आशिता आत्मो म्हजो तुका सदा नितत्रेता तुका सेव तो आतां लालेता जेजू ये तू काळजान बिडार कर या तण्याक तुका सेव सदा हांव आशिता आत्मो म्हजो तुका
tuai Lord Kushit kun sarmorang daya zalo Jesu itu karzan Bidar karya tanya Tuka sim sadaha ashita Atma muzo tuka sadani tadrekta Tuka sim toata lalita Jesu itu karzan Bidar karya tanya Tuka kim sadaha ashita Atma muzo tuka sadani tadrekta Tuka sim toata lalita Argan Jesu, Argan Jesu, Disandis, Disandis, Argan Jesu, Argan Jesu, Argan Jesu. Argan Jesu, Argan Jesu, Disandis, Disandis, Argan Jesu, Argan Jesu, Argan Jesu. Tue dilya moga pason Tue kilya vismita pason Tue apna dilya pason Argan Jesu Tue dilya moga pason Tue kilya vismita pason Tue apna dilya pason Argan Jesu Argan Jesu, Argan Jesu, Disandis, Disandis, Argan Jesu, Argan Jesu, Argan Jesu. Mga tiyanog,
तुमची परवणगी आसा जाल्यार एका वरार जेवण म्हूण सांगलां. हांव नियाळ अखेर करतां, कित्याक म्हळ्यार हांवें अर्द्या रत्त सोडलां. हांव भुरग्यां विशयांत उलयतलों, युवजना विशयांत. मलगाड्यांक टेन्शन ना म्हूण गे आसा, कोणी सांगनात. हांव थोडे केसीस तुमकां सांगता. पळय, मलगाडी प्राय जाल्या उपरांत घरांत हें वोजें जाता, थोडे फावटी इनसेक्युरिटी, पिडा येता, डिपेंडन्स, तरातरांचें डिजॉर्डर तुमकां सांगता. 10 मिनटां, चड वेळ काण घेना. परत्यान पावस येवन सोरा म्हणटा हांव उलयतना पावस येता की गुत्तना म्हाका. एक सॅडिझम यंग कपल्स थोडे फावटी आमकां खास जातना कळना. आतां पळय लंबताय आयकल्याक म्हळ्यार टू फायंड आवट कोर्टशीप. थोडे दादले वा स्त्रियो सॅडिझम म्हळ्यार ताच्या स्त्रियेक चित्रहिंसा दिवची, सिगरेटचे बड्स, असली वा लैंगिकते वेळार चित्रहिंसा दिवची. आनी एक नर्सिसिझम शब्द बाडी कश्टा, सेल्फ लव दादल्यान वा स्त्रियेन ताजो तुमो करचो. आनी एक बॉसिंग ओवर म्हणटा हांव, बुलडोजींग. म्हाका उडास येता, एकलो दादलो आसलो खंय संजेर काम हातून आयल्या उपरांत रागत ताका टेम्पर्त BP चड कोणना. कापी केल्याय गी करनातल्यार अशेंच म्हणचें हाणें. उनुदा केल्याय गी करनातल्यार. ह्या बायलेक पुरो जालें 2-3 वर्सां. देखून एका सिस्टरा लागीं गेले, कावन्सिलराक. सिस्टर म्हळें आज संजेर येवन ही सारीच जाल्यार करनातल्यार म्हळ्यार करनातल्या कालें करताय म्हूण. तितलेंच, करनातल्या कालें करताय म्हूण. आयलो उनुदा केल्याय मू करनातल्यार कर्णातल्या कालें करताय म्हणाली. शेळें उदक आतां म्हणलो. आतां घरा वचून सांगा नाका. आतां हांवें सांगलें म्हणून हें एक्सेप्शन. आनी पुटी एका MCन काजाराच्या प्रोग्रामा वेळार एक अनाउन्समेंट वेळार गेम केलो. कोणाच्या पर्सांत तांतल्या दादल्या मनशाची, दादल्यांची गोवाची फोटो आसा आणणे या म्हूण. पुरा दवली. एकली मात बसल्या तेंत. एक ती म्हणटा गे हाका घरा दवरचें व्हड पर्सान कोण दवरता म्हणटा गे. बॉसिंग ओवर. बायपोलर म्हळ्यार ड्युअल पर्सनालिटी. हांव तूं मस्त कश्ट आहा, हांव तुमकां सकट सांगूंक वचना. स्किझोफ्रेनिया जालें. OCD म्हळ्यार आमचे कार्मेलीत पाद्र्याब न्ही, ऑर्डर ऑफ डिस्काल्स कार्मेलाइट्स न्ही, ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिजॉर्डर. तुमी खाजार जाल्ल्यांक तुमकां हांव सल्यूट म्हणटा. तुमी दोगां 2 पर्सनालिटी वट जियेतात न्ही. थोडे फावटी काळोखान मारची उडी न्ही काजार म्हळ्यार रिस्क न्ही गे. बट स्टील यू लिव 50 years, 40 years, 25 years. आय सल्यूट यू ऑल. एक्सेप्ट द प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम आयल्या वेळार चिकित्सा करा. आतां हांव सेमिनारिस्तांकी सांगता, ब्रदरांकी सांगता, सिस्टरांकी सांगता. तांकां स्क्रिनींग करतना पाद्र्यार नात म्हूण सक्तांगे काण घेनाकात. थोडे फावटी मेंटल डिजॉर्डर आसले येवन सगळे DSS लगाड करतात, संस्थो लगाड करतात. स्क्रीन देम. हां, पिडा आयली ती म्हणया तांकां हुद्दो दिनाकात. विगार जावन प्रिंसिपल जावन दिनाकात. ताची चिकित्सा करात. ताची मिस्टेक न्हय ती. ही नीड्स ट्रिटमेंट. मागीर फॅमिली प्रेशर. तुमी थोडे फावटी पेरंट्साचे एक्सपेक्टेशन आसा, फर्स्ट गाडीचे आमचें रेप्युटेशन म्हूण. थोडे फावटी दादलो आनी स्त्री तांचे अनफुलफिल्ड ड्रीम आसा पळय, सोपण आसा पळय, ती भुरग्यांनी करीचे म्हणटात. हांवें पळयलां मेडिकल ताका मन ना. येतात 3 लाख बांदून येतात आनी हांगा 3 वर्सां 4 वर्सांचे सब्जेक्ट बाकी. प्रेशर इतलें जाता की तो सुइसायड करून मरता. जाल्यार तुमी 3 Idiots फिल्म पळयलां न्हू. तातूंत एकलो वायल्ड लायफ फोटोग्राफर आसलो पळय, ताका मागीर पॅशन ताका समाधान खंय मेळ्ळें, इंजिनियरिंगान न्ही. देखून तुमचें तें सोंपण एकलें बांस दुवाल्यो एकल्या बापयक. देखून बापायची आशा एकले म्हणी एक सिस्टर जाता म्हूण तूं वच गो पुता म्हळें मालगाड्याक. तें वचून काजार जालें. दुसरें तिसरें सो निमाणें एकलें उरलें. तूं म्हणी वच पुता म्हणलो बापाय, तूंच वच म्हणलें खंय बापायक. थोडे अनफुलफिल्ड ड्रीम करनाकात. मागण्यांत वेळ करसिया. दिमयेर पडोवन मागोंक शिकया. खालतेपण. रतन टाटा पोर सरलो. सिंप्लिसिटी. मॅन नोन फॉर सिंप्लिसिटी. पयशे धरप बसताली. वॉज द फेस ऑफ गॉड. काकुळतीचें, देवाच्या काकुळतीचें मुखामळ. ताजे उपरांत तुमी भुरग्यांक केलें टफ जावंक शिकय न्हय. हांव पळयतां बस येता इस्कॉलाची 8th 9th स्टँडर्डाची. तांचे पेरंट्स आवय बापाय राखूनात. देवलेंत स्टुडंटाचें बॅग आवयन व्हरचें न्ही गे. ताका वोंक जायना गे भुरग्याक. तुमी प्लेट दिवन दिवचें, तांचे आयदनां वस्तूर दिवन दिवचें. काजार जाल्या उपरांत तुमी वेतात गे तें दिवंक वेतात गे. टीच देम टू बी टफ टू फेस चॅलेंजीस ऑफ लायफ. सरेंडर. आनी एक 5-3 मिनटां काण घेता. सरेंडर. हांव म्हजो अनुभव सांगता. हो सांगूंक जाय आसलो म्हाका. हांव एका हंतार म्हज्या जिणयेंत कठीण कश्ट आयले. एब्युजर्स. कितें सकट म्हाका आयकूंक मेळ्ळें. चित्रहिंसा मानसीक. हांवें देवाक विचारलें वाय गॉड मी कोल अन्याय केले देवा. हांवें देव म्हणलो सरेंडर. म्हज्या कुशे प्रमाणे खालतो जा. म्हज्या कुशे खालती मान घाल. म्हाका न्हीद पडनातली. कितल्योश्यो राती हांवें न्हीद नासतना कळ्ळी. हांवें
आनी सरेंडर जाल्ल्या वेळार खालतो जाल्ल्या वेळार देवा तुज्या कुशा प्रमाणे जावं म्हाका न्हीद पडली देवान सोडूना म्हाका हो संवसार संडीत तरी हांव तुका सांडचो ना हे म्हजेंच कंदार म्हाका बारी उपकारां पडलें गॉड विल नॉट लेट यू डावन नो सफरींग आयल्यार सुसायड इज नॉट द सोल्युशन निमाणें ही एक काणी सांगून खेळ करता एका ट्रेन कंपार्टमेंटाचें हांव तुमकां सांगतलो न्ही एक पर्स मेळ्ळी बिजी बंबईचे ट्रेन तुमकां गुंततात ते भितर वचचे म्हणना काण लोटून भितर घालतात काण लोटून भायर घालतात आं पर्स मेळ्ळी कोणाची म्हण कळची हूज पर्स इज दीस विचारलें कोणाची पर्सी एकलो 70 इयर्स असो म्हणलो ती म्हजी म्हणलो तुजी म्हणून प्रूफ घालें तातूंत जेजूची फोटो हांव म्हणलो तो आसलो टीसी जेजूची फोटो हांव म्हणून कोणेंय सांगे सायबा तुजें म्हणचें कशें राव टीसी मामा हांव म्हजी काणी सांगता म्हणलो म्हजी काणी हांव 10 वर्सां आसतना म्हज्या आवय बापायन म्हाका गिफ्ट दिल्ली ती पर्स तांची फोटो दवरली त्या पर्सांत 15 वर्सां जाताना हांव सोबीत दिसोंक लागलो आरश्यांत म्हजी फोटो दवरली 21 इयर्स जाताना एका चलयेच्या मोगार पडलो मस्त मोग केलो तो हांवें त्या चलयेचो फोटो दवरलो हांवें 28 जाता आसतना त्या चलये लागीं खाजार जालो आमची दोगांची फोटो दवरली हांवें आनी ताचे उपरांत 30 जाताना आमगे भुरगो जल्मलो त्या म्हज्या पुताची फोटो दवरली हांवें सदांय सांजेर बेगीन घरा येतलो म्हज्या पुता पळोवंक आनी वर्सां पांच जाताना म्हजी पतीन अंतरली म्हजो पूत काजार जावन उबोन गेलो हांव एकलो उरलो एकसूरपण म्हाका दोसतालें एम्प्टीनेस वॅक्यूम जीव नाकात म्हूण जालो म्हाका त्या वेळार म्हाका इश्टार म्हळें बायबल वाचलें तुवें हें वाच हांवें वाचूंक सुरू केलें म्हाका एकलो इश्ट मेळ्ळो हातूंत ताचें उलोवणें बरें लागलें म्हाका ताचें उलोवणें ताणें कश्टांतलें न्हू वजन वयतलो म्हजे तशें या हांवें ताची फोटो दवरली आनी तो म्हज्या जिणये सांगाती जालो म्हज्या जिव्याक नवो जीव दिलो देखून टीसी मामा जेजूची फोटो दवरल्या टीसीच्या दोळ्यान ती दुकान घडली आनी नाका प्रूफ नाका म्हाका पर्स ताका दिली आनी तोय देंवन गेलो टीसी अंगडीन म्हणलो म्हाका एक देवाची फोटो दिया काल्याक पर्सान दवरूंक तुमच्या जिणयेन कश्ट येता आसतना जिविताच्या पर्सांत जेजूची फोटो दवरा आनी जेजू डेजर्ट एक्सपिरियन्स जावन ओएसिसाक तुमकां आपोवन व्हरता जिणयेच्या दोणीरी पयणाच्या वेळारी वाऱ्या वादळारी राख म्हाका सोम्या पावय सरगारी साक्रामेंताचे कुरपेन बरवशाच्या वाटेन आमी चलया एम्प्टीनेस बगता आसतना जेजूची फोटो जिविताच्या पर्सान दवरल्यार शाबित्तायेन आमी बंदराक पावतले हांव उबी रावया प्रार्थुया प्रितीच्या बापा ह्या संस्काराचे सक्तीन तुज्या साकरांक सतान थीर कर तुज्या पुता फाटल्यान आपलो कुरीस घेवन वेतेल्या आनी ताचे पसत कस दगभोगतेल्या तुज्या भावार्थ्यांक विघ्ना मदें संतोश दी आनी क्रिस्ती भावार्थाक साक्षी दिवंक तांकां गटायेन भर हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी एक घडी बसा सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून सांगूंक 4 पानां टायप केल्यांत हांवें पूण हांव वाचूंक गेलो जाल्यार आनीक बिगडतली परिस्थिती त्या देखून हांव चडीत कांय उलयना तुमकां कळीत आसा येदो व्हडलो संभ्रम बावडता असो विश्वास असो आनी रोश असो हांगासर आमी उबो केल्लो हाचे फाटल्यान कितली वावंट आसा कितली मिनत आसा तें हांवें सांगचें म्हणना काम केल्ल्यांक आनी तुमकां पळयल्ल्यांक कळटा त्या देखून एकाच सुत्रान हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा घट्ट ताळयो दिया पळया या दोगांक मात्र हांव हांगासर नांव उल्लेख करन हांव दिनवास दिवंक आशेता एक आमचो ब्रदर प्रकाश डिसोजा हाचे विशीं तर कितलें सांगल्यार उणेंच म्हूण येता कितें म्हळ्यार म्हज्या दिसड तुमकां ताची वळख आसा अनुभव आसा आनी रितरे फाटल्यान तांचें मागणें आदार आनी तांचें हाजीरपण आसा फाटल्या थोड्या म्हयन्या आदीं तुमकां कळीत आसा तांकां एटॅक जाल्लें आनी ते कश्टले तरी ह्या 2 दिसांनी आमचे संगी आसून तांणी ही रेतीर अपुरबायेन सुलोवन व्हेल्या तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटना तांच्या सर्व देवाचें उतर परगटच्या त्या वावरांत आनी लोकांक देव थंय व्हडच्या मिसवांत हांव सर्व बरें मागतां सांगतच तांचे संगी आसात डिवायन मर्सी यूथ टीम हांगासर वेदीर ती आसली मुंबय तावन बेळतंगडी तावन कुंदापूर तावन पेरमन्नूर तावन
तशेंच स्तुती होगळा पोसोलोन व्हरूंक आमकां आदार दिल्लो आसा मानदीक बाब सिल्टन नोरोन्ना तांकां प्रस्तुत ते लोंडांत बेळगाम दिएसीसच्या लोंडांत ताची मिसांव वावर ते दिते आसात. हांकां सगळ्यांक तुमचे नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. घट्ट ताळयो. आतां मानदीक बाब डेनिस डेसा, उडुपी दिएसीसचे PRO, लोक संपर्क अधिकारी, तशेंच प्रस्तुत तोट्टाम फिरगजेचे विगार. बाब डेनिसाची वळख हांवें सांगचें म्हणना कित्याक ते तितले लोकांमोगाळ. हो संसार तुका सांडीत रे वय ते घडलेलें आमच्याच पाद्र्यापान आनी ते लोकांमोगाळ गूण चिंतपाचे विभिन्न चिंतपाचे याजक तांचो शर्माव आज तुमी आयकलो. कितले विशय सकाळी घडिता आनी स्टॅटिस्टिक्स घालून कितल्या अपुरबायेचो नियाळ तांणी दिलो. पावसा वरवीं तांणी शर्मा अर्द्यार रावयचें पडलो. म्हाका थोडे येवन भितर म्हणाले पाद्रापान शर्मा अर्द्यारच रावयला तो आतां कंटिन्यू करूंक सांगा म्हळ्यार ती उतरां आयकचे आनी ती जाणवाय आपणायचे म्हणून तुमचे थंय आसली ओड म्हाका कळटा. आनी हाका कारण बाब रिचर्ड डेनिसान आपणाचो विशय प्रस्तुत केल्ली रीत आनी तांकां आमी विशय दिल्लो आसा फ्रॉम सॉरो टू सॉंग, रुदनातावन गायनाक फ्रॉम सॉंग टू सॉरो. आनी हे पाद्रापाचीं उतरां खाली मांड्यातावन बूक वाचून वा तोंडातावन आयिल्लीं न्ही, तांच्या जिविताची अनुभवाची उतरां ती. तुमकां कळीत आसा कितलीं मोडां काळोखाचीं आसात जाल्यारय, कितलीं वादळां उठलीं जाल्यारय त्या वादळां विरोध, त्या काळोखाच्या मोडा विरोध बरोशान भावार्थान कशें निराशी जायनासतना आशावादी जावन जियो येता म्हणून फादर डेनिसाचें जिवितच एक साक्ष. त्या देखून आईच्या ह्या नियाळाच्या विशयाक फ्रॉम सॉंग सॉरो टू सॉंग, रुदनातावन गायनाक आमी विशेश करून तांकां आपयलेलें जावन आसा. आनी अपुरबायेन तांणी हो विशय आमकां प्रस्तुत केला. मात्र न्ही हें मिसाचें बलिदान भेटोवन तांणी आमकां शिकोवन दिल्या. आयचो वेळ तांणी आमचे खातीर करसिला. मानदीक बाब डेनिस तुमकां सोमेज तांचे नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. बाब डेनिसाचीं उतरां, तांचो जीव, तांची पर्सनॅलिटी यंग आसा न्ही, पूण 60 जालीं. परच्या सप्टेंबराच्या 20 तारखेर तांची 60 पुर्ती जाली. आनी हांव चिंता हो एक अपूर्व अवकाश ह्या 60 पुर्तीचे सुभाशय तांकां पाठोवच्याक बाब डेनिसान मुखार येवन आमचो मान स्विकार करचो. ओके, आतां दोनूंत उतरां बाब डेनिस जाता न्हू, तितल्यार हे मिसाचें बलिदान सोंपता आनी तुमी थंयसर जेवणाक वचून हांगासर पाटये येता. ह्या पोटी तुमी म्हाका पुरपुरतात वो 3 पोटी आयलो म्हणटात कोणा म्हाका न्ही ना अर्द्यांत मिनट काणी येता एकय न्ही. सांगचें परस सांगून जालें विशय पळय फ्रॉम सॉरो टू सॉंग इज नॉट दी एंड ऑफ द रोड. एक उडा स्टोरी ओन्ली अ बेंड देव आमकां उखलता. म्हजो 60th बर्थडे हांवें नाका म्हणून मस्त गर्द जालो. ताणी गर्द केलो तो टायमार पाद्र्याबान म्हाका अनएक्सपेक्टेड आनी मस्त बरीं उतरां फादर स्टिवन उलयलो. ताणी म्हाका आपयलें. म्हाका तुमी आपयल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. बरें प्रोग्राम 2 दिसाचें हांवें आमी ब्रदर प्रकाशाक उलयताले. हांव तुमच्या भावार्थ भशेन उलयता आसतना पावयलो. मे बी अ टेस्ट ऑफ आवर फेथ. आनी व्हडा संख्येन आयल्यात. हाव नायस इट इज टू सी. आमी जेजूक सोदून आयल्या. सोडवणदाराच्या झरींतलें उदक काडून आमी पियोवया आनी थान बागोवया. सॉरो टू सॉंग आनी डेजर्ट जावन ओएसीस गेल्यार आमी दादोशी जावन तृप्ती जावन आसतले. हांव फादर स्टिवन आनी हांगासर वावर करच्या सकट पाद्रेबांक मस्त बरो वावर जाता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. वॉलंटियर्स आनी सगळ्यांक म्हज्या सांगाता सहविडवणी केल्ल्या पाद्रेबाकी तुमकां बूक लागता कोण ना.
निमाणें बेसांव दिलां गे ना न्ही म्हणे एक पाद्र्या वशान तूं म्हज्या बरी तूं उडास 60 जाले उपरांत कळटा न्ही उडास उणो फादर वी जे फ्रेगो म्हण आसलो ताका निमाणें अशें तूं उलयलो तो म्हज्या बरीत निमाणें बेसांव दिलां गे ना गे म्हण गुत्तू ना ताका देखून फस्ट कोणा लागीं विचारचें आलतार भुरग्या लागीं न्ही गे बेसांव दिलां रे म्हणालो तो ते आलतार भुरगे गुत्ताले तुमकां वय वय म्हणाले तांकां खंय मांडो खंय गे जाल्यार पाद्र्या बा डावट देखून लोकां लागीं विचारलें बेसांव दिलां म्हण ना म्हणले आलतार भुरगे म्हणटा ओ हे मंगा गंसो बेसांव दिला म्हणटा म्हणलें मिस्टेकाची जोर करता परत आलतार भुरग्याक गच दिवना मोय बेसांव दिवना न्ही उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालू आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार संगी करया नामान माहिती आमच्या तारकाची लागी सर्यातीच्या मोगान वाढती आमच्या बचावेची बुडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारकाची लागी सर्यातीच्या मोगान वाढती आमच्या बचावेची वरते बाग मोरयेचे प्रसूत जावचे आपल्या देवा आवय तरी आकार रावचे सर्वे सांच्या देख जावचोच्या मोगाळ पुत्र सोवे आंकवार मोरे आशीर्वाद दी आमकां जेवण करचें करुवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव